म्हाका म्हणजे इन फ्युचर फिजिओथेरपी हॉस्पिटल किंवा क्लिनीक सुरू करपाक जाय जाल्यार तेज्यो एंटरप्रिनरशीप स्किल्स कश्यो वाडटल्यो. ओके, आता फिटनेसाच्या बाबतींत म्हणजे आमी पळयता की आज जर पळयत जाल्यार केरळ राज्य इट इज अ वेलनेसाच्या बाबतींत एक नंबरचें राज्य. दोज आर द टुरिस्ट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड. केरळ राज्यान वता, वाय नॉट गोवा. आता हेका जोडून जर म्हणटले आमी द कॉमर्स स्टुडंट्स, आर्ट्स स्टुडंट्स दे कॅन अट्रॅक्ट द टुरिस्ट. म्हणजे ताका स्टार्टअपचो कन्सेप्ट जो आसा पळय ते खूब बऱ्या पद्दतीन जॉयन टुगेदर येवन तांच्याय मदीं ते कन्सेप्ट मांडूंक शकता. हितूंतल्यान तांची पर्सनॅलिटी डेवलप जातली आनी हातूंतल्यान गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो विजन जाका आमी विकसीत भारत 2047 माय भारत पोर्टल म्हाका दिसता बऱ्याचशा भुरग्यांक खबरूय ना. जस्ट गो ऑन एंड माय भारत पोर्टल एंड सी यू कॅन कनेक्ट विथ ऑल इंडिया यूथ एकाच प्लॅटफॉर्माचेर वचून. तुम्ही ऑल इंडिया यूथ जे कितें करता तुमकां माय भारत ह्या पोर्टलाचेर कळटलें. बऱ्या पद्दतीन म्हाका दिसता आमी एका दुसऱ्या कडेन करपाक शकतले. आनी तीच घेवन म्हणजे नॉट ओन्ली द ऑर्गनायझेशन ऑफ प्रोग्राम बट बऱ्यो गजाली म्हणजे आमी फाल्यां सकाळीं जरी म्हटलें फिटनेस कन्सेप्ट जो आमी आज सगळ्यांच्या समोर मांडटा. आमचे फिजिओथेरपीचे स्टुडंट बींग अ न्यू कॉलेज जरी म्हटलें म्हाका प्रावड जाता सांगपा खातीर फाटले फावटी जो योगा डे आशिल्लो योगा डेक योगा इन्स्ट्रक्टर म्हणून इन युनिवर्सिटी आमचे स्टुडंट्स थंयसर गेल्ले. जस्ट स्टुडंट्स गेल्ले दे आर परफॉर्मिंग व्हेरी गुड इन योगा. त्या खातीर अशा पद्दतीचे हांच्या मदीं जर एक्सचेंज जालो जाल्यार 2-3 गजाली जावपाक शकता. एक आमी जाका म्हणटा की जो कल्चर डेवलप जावपाक जाय आनी अगेन एंड अगेन म्हणजे कॉम्पिटिटीव एग्जाम कल्चर परत आमी म्हणटा तशी एम्प्लॉयबिलिटी कल्चर हो जो एक डेवलप जावपाक जाय म्हणजे तो ह्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान जावपाक शकता. त्याची तुमीच केन्ना तरी म्हाका दिसता म्हणजे आदीं जशें एमओयू सायन जालें फुडल्या 2 म्हयन्यांत म्हाका कॉमन कार्यक्रम कितें करचो हो जर कॉमन कार्यक्रम तुम्ही जर ठरयलो सगळ्यांच्या खातीर कॉमन दोज हू आर इंट्रस्टेड दे कॅन कम म्हणजे ताका रिसोर्स पर्सन मागीर तुमीच सोदून हाडचो आनी कितें जाय ताका सोदून हाडचो आनी कॉमन प्लॅटफॉर्म तो कार्यक्रम साखळेंतल्या रवींद्र भवनान जावचो. गांवांत पावचे आनी कंप्लीट युटिलायज जावचे आनी काही डायरेक्शन दिल्लें आमकां. सो त्या डायरेक्शनाच्या वतीन वता आसतना आमी जेन्ना पयली बोर्ड मिटींग जाली मागीर हांवूय आमकां आपल्या त्या साखळेचे जे जाणकार लोक आसा साहित्यकार एज्युकेशन हांची एक बैठक आपयली. तेन्ना त्या बैठकींतल्यान 3-4 विशय आयले. मॅडम सुलक्षणा सावंत आशिल्ली. सो बैठक विशय आयले की आमचो प्रकाश वर्धेकर सरान उखलून धरलो की ताणेंच संकल्पना की एमओयू करचो. जशें युनिवर्सिटी जशें गव्हर्मेंट ऑफ गोवान बाकीचे एमओयू करता तसो होय सुद्दां एक एमओयू करचो. आनी त्या फक्त हेतू प्रकाश वर्धेकर सर तुमकां सांगतलो पण हे तांच्यांनीच हे घेवन हांवें ताका जस्ट कोरिया म्हणलें आनी तांच्यांनी सगळें डिटेलिंग कॉलेजचे कडेन उलोवप हे सगळें तांच्यांनी केल्लें आसा. आनी हो आज हो बरो दिसाक अशें घडोवन हाडटा आमी. सगळे डिटेल तुमकां प्रकाश वर्धेकर सांगतलो. सो आनी त्याच प्रमाणे आमचे कडेन कल्चरल सेक्रेटरी GS आयिल्ले आसा. ते तुमी सगळे नवीन भुरगे कितें करपाचें यंग हे तुमी आतां करपाक जाय. इट इज नॉट ओन्ली आयले आनी कसलो डान्स प्रोग्राम केलो न्ही. खंय तरी वेगळें आतां करपाक जाय. देश आमचो प्रोग्रेसीव जायत आसा. रवींद्र भवन हे रेव्हेन्यू जनरेशन युनिट जावचे ते फक्त कार्यक्रमाचे जावचे ल्हान हातूंतल्यान आमी रेव्हेन्यू जनरेट कशें तयार करूं शकतले. ताजोच एक भाग म्हणून हे एमओयू अशें आमी समजता. असो समज न्ही की आमी आतां एमओयू सायन केलो की आमकां हे सगळें फुकट मेळटलें काम करपाक अशें न्ही. आमी मानाधीक मुख्यमंत्री यांचे स्वयंपूर्ण गोंय ही जी संकल्पना आसा आनी एंटरप्रिनरशीप जी सरांच्या हातूंतल्यान कल्पना आहे त्या कल्पनेचे प्रत्यक्षान हांगासर सत्यता हाडपा खातीर हे एक व्यासपीठ म्हणून वापरता. गोवा कॉलेज ऑफ नॅचरोपॅथी योगीक सायन्स आनी होमिओपॅथी ही जी कॉलेज आसा ती कॉलेजीचे जे वैजकी गिन्यान आसा ते वैजकी गिन्यान ह्या प्लॅटफॉर्माच्या माध्यमांतल्यान गांवांनी पावचें. जशें सरकार तुमच्या दारी जशें म्हणटा की रवींद्र भवन लोकांच्या दारी ह्या अशा ज्ञान विज्ञान आनी मनोरंजन ह्या तिनूय हेतूंतल्यान पावचें अशा हेतू करून हो आमी एमओयू सायन करता. हो एमओयू सायन करता आसतना आमी एकाडमिक्स नॉलेज हाजेर चड भर दिल्या. म्हणजे जर तर आमचे रवींद्र भवनाचे जे मोठे प्रोग्राम्स जातात ते कलाकार येतात मोठे मोठे आर्टिस्ट येतात त्या आर्टिस्टांक मागीर ह्या कॉलेजींनी भोंवडायचे. तशेंच त्या कॉलेजींतले सगळेच कॉलेजींतले म्हणून एक मोठो व्यापक असो प्रोग्राम हांगासर जावचो अशें एक एकाडमीक कॅलेंडर आमी करतले. आनी एकाडमीक कॅलेंडरा मदीं रवींद्र भवनाक घेवन खंयचे कार्यक्रम कोणाक वांटून दिवप आनी ते केन्ना केन्ना करप आनी तातूंतल्यान थोडोसो रेव्हेन्यू जनरेट जालो जाल्यार कितलो बरो जातलो. फॉर एग्जाम्पल आमी आमच्या कॉलेजीन आमी आतां
एक एक वर्कशॉप आनी कितें वर्कशॉप करता आनी एक्झिबिशनां लायता इवन तोरणांचे करणाचे तशें एक कॉमन प्लॅटफॉर्म तयार करून एक रोजगार निर्मितीचे क्षेत्र एक केंद्र विद्यार्थ्यां मदीं आनी कॉम्पिटिटीव एग्जाम्स म्हणजे मुख्यमंत्री सदांच सांगतात ताजें एक केंद्र हांगासर तयार जावचें आनी रवींद्र भवनाचे जे सगळे बुद्धिवंत आसा आनी कॉलेजींचे बुद्धिवंत आहा ते एकामेका कडेन एक्सचेंज जावचो असो एक संपर्कांतल्यान समर्थन अशे तरेची आमी कार्यक्रमाची 5 वर्सांची मोख ह्या हातूंतल्यान दवरलेली आसा.